उजवाडा तूं हाडूंक आमकां आमची पातकां उतरून घालतोड सासणीक जिणेक दाखोवंक पोवतो तारकाय बेगीन बेगीन मोलबागेली उतरुशी तारकाय बेगीन बेगीन मोलबागेली उतरुशी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय एलिझाबेथी भाशेन जेजूक अणभवुया, कुशाल जावुया. आंकवार मारेक आनी तिच्या कुसव्यान आसलोल्या जेजूक आपल्या घरांत घेवन एलिझाबेथ कुशालकायेन भरली. जेजूक अणभवतल्या मनशांची कुशालकाय स्वयंभावरती आनी सोंपो नासलोली. बायगियोंत एलिझाबेथीचे आनी बायगियोंत फ्रांसीस सावेराचे देखीन आमची काळजां जेजूक उक्ती करुया आनी जेजूक अणभवून फावो जालोली कुशालकाय दुसऱ्यांक परगटुया. हीच कृपा ह्या मिसा बेटीन आमकां मागुया. आनी जायते पावटी आमी जेजूची कुशालकाय परगट करूंक ना आनी हे भाशेन जायती पातकां आदारल्यान त्या सगळ्या पातकांचो उगडास करून जेजू लागीं भोगसणे मागुया. आनी भोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुजे परजेची मागणी दयेन आयक. आमचे मनशा सैम घेवन येता त्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसतांव. तो वैभान येतलो तेन्ना सासण्याच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. हो म्हज्या मोग्याचो ताळो. म्हजो मोगी पर्वत उतरून
कसो येता तो पडे पडे पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको वो ताच्या पोरा सारको पडे तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला जनेलांतल्यान तो भितर नदर मारता बुरकांतल्यान चोरयां दोळो मारता म्हजो मोगी उलोवंक लागता तो म्हाका म्हणटा ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या म्हजे सुंदरे ये कित्याक पडे हिवाळो येवन गेलो पावसाळो सोंपलो प्रिथ्वेर फुलां दिसूं लागलीं कुशाल गितांचो वेळ पावलो आमच्या देसांत कवड्यांचो साद आयकूं येता रुमडीची फोडां पिकूंक पावल्यांत आनी फुलवंत दाखवेली आपलो परमोड विस्तारतात ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या म्हजे सुंदरे ये कडपाच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पाडसोनांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या तुजें तोंड म्हाका दाखय तुजो ताळो म्हाका आयको येसो कर कित्याक गोड गोड तुजो ताळो आनी सुंदर तुजें तोंड देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात परतून म्हणुया बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात धा तारांची किन्नोरी धरून ताका सोड गितां गायात ताच्या मनाक एक नवें गीत रचून गायात सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात जबाब बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची ताच्या काळजाचे अत्रेक सोस्तीचे सोस्तीक तोखतात सर्वेस्पराक आपलो देव अडकोता ती पोट जा भागी असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या जबाब बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा ताचे भायर आमकां आदार ना राखण ना ताचेच सवें काळजाक सोतोस भोगता ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयान रावता जबाब बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया Soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy sorvespora. Soy sorvespora, soy soy. आमचे मोदें देव तूं आमचो राजा आनी सुमूर्त दिनार सर्वेस्परा आमच्या देवा आमची सोडवण करूंक ये Soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy sorvespora. Soy sorvespora, soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान त्या दिसांनी मार्ता उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोडोळान गेली आनी जाकरसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसब्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली
आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, उस्तुऱ्या भितर तूं सोदयव आनी सोदयव तुजें खोशेचें फळ. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे चडशीं येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें? तर पळय, तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसप्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें स्वत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसा, क्रिस्ताच्या येण्याक आमी रावता आनी नातालांची तयारी जाता. अशेंच एक दीस एके इगोर्जेंत नातालांची तयारी जाताली, गोठो केल्लो आनी पाद्रीन ह्या गोठ्यान दवरूंक नव्योच इमाज्यो घेतल्यो. आनी नातालां दिसा ह्यो इमाज्यो दवरून तो गोठो सुबयलो. पूण कितें, नातालां दिसा जेजूची इमाजूच ना. कोण घेवन गेलो? पाद्री पिकार जालो. एटलिस्ट तो मेंढऱ्याक आनी राखण्याक तरी व्हरपाचो मेन इमाज वेली, जेजूची इमाज ना जाली. आसूं, म्हारोग इमाज हाडलेल्यो त्यो ना जाल्यो. दिसता न्हू, कांय दिसांनी ह्याच पाद्रीक एके भाशेन संदेसांव येता. कोण तरी बरो ना, पिडेस्तांची माकणेक आपयता. एक ओस्तोरी कॅन्सराक सांपडली, आपली मोन्नाची तोणीर पावल्ली वेथा दिवंक. आनी दिसता न्हू, हो पाद्री पिडेस्तांची माकणी दिता आसतना तो पळयता ही ओस्तोरी तिच्या माने सकयल उशें आसा, त्या उशांतल्यान एक ल्हानसो आत भायर सोदता, इमाजीचो आत. आनी ह्या पाद्रीन ह्या उशाक आत घालो आनी पळोवंक गेल्यार जेजूची इमाज ल्हान, आनी तीच ती इगोर्जींतली गोट्यांतली इमाज. पाद्रीन विचारलें, ही इमाज हांगासर कशी पावली ह्या उशा सकयल? तेन्ना दिसता न्हू, ही ओस्तोरेचो जी कॅन्सराक सांपडली, पिडेंत आसली, मोन्नाची तोणीर आसली, तिचो सुपुल्लो भुरगो मान पोंदा घालून बाडे येता आनी म्हणटा, फादर सॉरी, हांवें हाडलोली तुजी गोट्यांतली इमाज. बाबा कित्याक? पाद्रीन विचार केलो. फादर, नातालां दिसा तुवेंनूच सांगलेलें, जेजू जल्मला आमकां कुशालकाय दिवंक, संतोश दिवंक, आनी जाचे लागीं जेजू आसा तो कुशाल आसतलो. फादर, हांवें तुजी गोट्यांतली इमाज हाडली, जेजू काडलो आनी म्हजे मामीच्या उशा पोंदा दवरलो. कित्याक? दोन दिसा म्हजी मामी म्हाका कांक्यान घेवन रडटा आनी म्हणटा, बाबा थोडेच दीस उरल्यात रे, तूं कुशाल राव. हांवें इमाज हाडली आनी उशा पोंदा घातली, एटलिस्ट हो जेजू तिका कुशालकाय दितलो म्हणून, तिची दुकां पुसतलो म्हणून. दिसता न्हू, हो भुरगो आयज आमकांय बी एक संदेश दिता, मोठो संदेश. खोरी कुशालकाय देवूच दिता, जेजूच दिता. कोणाक कुशालकाय जाय? आमकां सगल्यांक. आमी सगळीं कुशालकाय सोदता, भितरल्यान रडटात, आमी दुखांत आसात. हें दूख एके पावटी सांगूंक जायना. घोडी मोगी मेला म्हजो, घोडी मोगयाच्यान म्हाका सोडला जायत, घात केलो आनी सोडलो म्हाका, ब्रेकअप केलो, चीट केलो. जावं म्हजे फॅमिलीन म्हाका सोडला जायत, म्हजी आवय बापूय म्हाका कॅर करिनात जायत, म्हजी भुरगीं म्हाका कॅर करिनात. घोडी हांव रिणांत आसा जायत, घोडी वावरा जाग्यार म्हाका त्रास पडटात जायत, कोणें तरी म्हजें सोशल मिडियाचेर नांव पिड्यार केलां जायत. दूख दूख दूख. आनी आमी कुशालकाय सोदता. पूण खरी कुशालकाय सोदतना मातशा चूक जाता. हांव भायली सोदतां, पूण ती भायली कुशालकाय चड, जावं ती वस्तूंनी, जावं सुवात, उमकी सुवात आमकां कुशालकाय दिता, ती चड तें पुरोना. देव दिता ती खरी कुशालकाय आनी ती बेगीन सोरोना. आनी असलीच कुशालकाय अणभवली एलिझाबेथीन, आंकवार मारीन आनी फ्रांसीस शावेरान. आनी तांची कुशालकाय ती सोरोंक ना, काबार जावंक ना. तांणी देवाक अणभवलो आनी ही कुशालकाय तांणी जियेली आनी दुसऱ्यांकूय शिंपडायली. दिसता न्हू, आयचें शिव वर्तमान
कालच्या शिव वर्तमानाचें कंटिन्युएशन आनी आमी पळयता कालच्या शिव वर्तमानान एनाउन्सिएशन मिस्ट्री आमकां दिसती पडटा. देवदूत येवन आंकवार मारेक बरो संदेश दिता, तूं देवाची आवय जावची आसा. पयलीं आंकवार मारेन देवाक अनुभवलो, त्रिएक देवाक, आनी त्या पासून ती कुशाल जावंक पावली. देव बापाक अनुभवलो, देव बापाचो संदेश गाब्रियल दूत घेवन आयलो. देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत रचलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ताचे कुरपेन हें नॉवल घडलें. ती पवित्र आत्म्याक पयलीं अनुभवता आनी त्या पासत मुखार आगवड परिस्थिती येतल्यो पूण भियेना. कुशालकायेन ओय म्हणटा, हांव तुजी चाकोण सर्वेस्परा. आनी कुशालकाय इतली तिची ओत्ता भायर आनी ती धांवता दुसऱ्याक कुशालकाय वांटूंक कशे भाशेन सेवेंतल्यान. आनी आयज आमी आयच्या शिव वर्तमानांत भितर सरता. गेली ती धांवन जी कुशालकाय पयलो देवाक अनुभवून कुशालकाय मेळ्ळी, ती आतां वांटूंक वेता एलिझाबेथीक आपले सोयरी. एलिझाबेथी कुशालकाय सोदताली. इश्टानो, कालच्याच दिसा गाब्रियल दूत तिका सांगता मारीक, पळय तुजी सोयरी एलिझाबेथ वांचडी आसली, ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. वांचडी आसली इश्टानो. आनी त्या काळार आनी हांव म्हणटा आतांच्याय काळार भुरग्यां नासप म्हणल्यार जायतीं जाण वेगळे तरेन पडयतात. एक एक फावटी तें जोडें मान खाला घालून भोंवता. कित्याक आदीं आसलें तें आतांय आसा. त्या काळार भुरग्यां नासलें जाल्यार ती शिरापाक सांपडल्यान तांचेर वायट आसा. असली परिस्थिती एलिझाबेथीक जाकारियासाकूय आयली. तिवूय कुशालकाय सोदताली देवान, एटलिस्ट एक तरी भुरगें दिलें आमी कुशाल आसतलीं. लोक कितें कितें म्हणटाले आयज देखून म्हणटात, ती झगडीं जाता जाल्यार कोणाय भुरगीं ना रोखडेंच जिजोड तिची उतरां भायर काडटात. ते भाशेन तांकांय घोडी आयकूंक पडलें जायत. आनी त्या पासत एलिझाबेथूय कुशालकाय सोदताली. आनी देवान पळयात कितें केलें तें. देव तिका आवयपणाचें देणें दिता, कुशालकाय आनी दुपेट वाडटा कुशालकाय. आंकवार मारिया आतां त्या जेजूक देवाक घेवन येता भेटूंक. थंयसर मुलाखत जाता, देव मनशाक भेटता. जेजू आंकवार मारयेच्या कुसव्यान आनी जुआं बातिस्त एलिझाबेथीच्या कुसव्यान दोगांय मेळटात. आनी एके वाटेन जुआंव जरी तर कुसव्यांत उडी मारता कुशालकायेन, एलिझाबेथीचें काळीज कुशालकायेन उडी मारता आनी आंकवार मारयेची तोखणाय करता. म्हणून हें म्हाका खंयचें फावो जालें. सोमयाची आवय म्हज्या घरांत येवंक देवाक अनुभवले उपरांत एलिझाबेथूय कुशाल जाता. आनी हेंच आमी पळयता सान फ्रांसीस शावेराचे जिवितान. इश्टानो, ताकाय कुशालकाय जाय आसली. ताकाय व्हडलो मनीस जावंक जाय आसलो आनी कुशाल मनीस जावंक सोदतालो तो. पूण कुशालकाय भायले वस्तूंनी तो सोदतालो, जे भाशेन हांव आनी तूं घोडी जायते फावटी सोदता. पूण देव ताका आपलो अनुभव दिता. भाग्यवंत इनास लोयला उदेशी आपलें उतर ताका पाठयता. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताच्या कानार सादतात आनी ताच्या काळजाचेर खांतोयता. आनी ताका आपलो देवीक अनुभव दिवन कोरी कुशालकाय बाबा भायर ना, ती देवांत आसा, जेजू दिता. आनी ही जेन्ना ताका मेळटा तो सगळें सोडटा. सगळें सोडटा तो आपलो गांव देश देखून सोडून येता. जायत्यो आगवड परिस्थिती ताकाय फुडो करूंक पडलो. कोस्ट पडले, ताका त्रास पडले बाड्या. पूण ह्या त्रासान दुखान कोश्टान देखून तो कुशाल आसलो. बाबा म्हाका त्रास पडले, देव म्हजो मोग करिना, काय चल हांव वेता, हांव सोडून कुशाल आसलो. आनी कुशाल मेलोय बी. आनी आयज त्या पासत दिसता न्हू ताची इतली कुशालकाय जाली, ताची कुशालकाय काबार जावंक ना. आनी ताची सांगाता ताची कूडूय मातयेन काबार जावंक ना. कित्याक ताणें सोदली ती म्हणल्यार कोरी कुशालकाय जी काबार जायना. ती आयज देखून आमी ताका मेळूंक येतात तेन्ना आमी कुशाल जातात. ह्या भाग्यवंताक लागीं पडोवन कितलो भाग्यवंत तो आसलो. हो देवीक अनुभव आमकां मेळटा. आनी ताणें जी अनुभवली कोरी कुशालकाय, तिचो मातशें जोडोवंक आमकांय मेळटा. ग्लिम्स ऑफ द ट्रू जॉय. इश्टानो, आयज सेवादोर आमकांय तेंच करूंक उलो मारता. आमी सगळीं कुशालकाय सोदता, पूण कोरी कुशालकाय फक्त देवान मेळटली. त्या पासत पयले सुवातेर हो आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता देवाक अनुभवूंक, ती कुशालकाय जिवंक देवाची आनी ती दुसऱ्यांक वांटूंक. त्या पासत पयलो आमी देवाक अनुभवूंक जाय. आनी कसले भाशेन आमी अनुभवता इश्टानो, आमकां जाय ती संदी मेळटा. साक्रामेंता उदेशीर आमी देवाक अनुभवता. देवाचें उतर आमकां ताचो अनुभव दिता. जावं वेगवेगळे आमी मागणें करता तेन्ना आमकां देवाचो अनुभव मेळटा. वेगवेगळीं मनशां देवाची ओळख दितात तेन्ना आमकां देवाचो अनुभव मेळटा.
आनी होच अनुभव इश्टानो आमकां देवाची कोरी कुशालकाय संतोश आमकां मेळयतलो. त्या पासत दर संदी आमकां मेळटा देवाचो अनुभव आमी घेता ती आमकां कुशालकाय दिवंक गरज. पूण खऱ्यांनीच हांव हो देवाचो अनुभव घेवन कोरी कुशालकाय सोदतां काय जायते फावटी मनशाची चूक जाता. हांव दुखी आसा जाल्यार कितें करता हांव कुशालकाय सोदूंक चल आतां एक बाटली घेतली एक बोडा घातले चल बांदाचेर गेलो चल दुवर सोडया पिया आनी कुशाल जावया. जायते फावटी आमचे इश्टां दुखी आसतात यो रे चल या गादेचेर या थंयसर कुशालकाय मेळटली. केन्ना तरी हांव म्हज्या इश्टाक जो दुखांत आसा ताका हांव देवा बोली हाडटा काय तो सारकी कुशालकाय दितलो म्हणून हांव बांदार वेता जायत गादेर वेता जायत. पूण देवा सुरशी हांव येता काय जायते फावटी म्हजो मोगी सोडटा चीट कोत्ता म्हाका वेता हांव वचोन ताचे फुडें रडटां कित्याक सोडलो म्हाका सोडी नाका गो म्हाका सोडी नाका रे हांव तुजो मोग करतां. इश्टानो तींच दुखां जरी तर देवा मुखार घडयल्लीं तो म्हाका कोरी एके भाशेन कुशालकाय दिवंक पावतलो आसलो. हांव दुखां ना ते सुवातेर घडयतां हांव म्हजें दूख ना ते सुवातेर वचोन सांगतां देवाचो अनुभव घेवचे सुवातेर आनी कोरी कुशालकाय अनुभवचे सुवातेर दुसरे कडेन वेता आनी हांव दुखांतूच बुडलेलो आसता. आयज पयलो संदेश म्हाका देव दिता तो म्हणल्यार देवाचो अनुभव घे देवा सुरशियो तो खरो संतोश आनी कुशालकाय दितलो. आनी हो मेळटा तो कुशालकाय आनी संतोश आमी आमकांच धरूंक फावना तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय. इश्टानो तो दुसऱ्यांक वांटूंक जाय जे भाशेन आंकवार मारिया गेली धांवोन दोणवणान गेली हो कुशालकाय ही कुशालकाय शिंपणावंक. आयज इश्टानो आमकां जाय तो देवाचो अनुभव मेळटा. हांव मिसांत येता पूण मिसांतल्यान वेता तेन्ना घरा कितल्या जाणांक हांव दुकान घालतां काय हांव दर दिसा मिसांत येता जायत पूण त्याच शेजाऱ्याक हांव स्वता रस्तो दिवचो ना ताका ताचे बाटान कितें कितें हाडून घालतलो ताका स्वता येतलो. हांव अनुभव घेतां पूण हांव म्हज्या सर भोंवती रावतल्यांक दुखयतां. जावं हांव मिसा एक फामील कशी म्हज्या सांगात्या बाराबून सांगाता वेता पूण खासगी जिवितान हांव दुसऱ्या सांगाता भोंवतां. म्हज्या काळजांत हांव दुसऱ्या सांगाता भोंवतां म्हज्या मोबायलाचेर वॉट्सॅपाचेर हांव दुसऱ्या सांगाता भोंवतां. मिसांत हांव म्हजे गोरकांनी गोरकारा सांगाता आयलां पूण भायर हांव दुसऱ्या सांगाता. घोडी म्हज्यो कोरण्यो म्हज्या मोग्यांकूच दुखांत आयज घालतात. घोडी हांव वावर देवाक कुलो मारून देवाचें उतर वाचून हांव सुरू करतां पूण 10 रुपया एक्स्ट्रा जोडूंक जाय म्हणून आडयो तिडयो कोरण्यो कोत्तां आनी 10 जाणांक दुकान घालतां करप्शन करून. इश्टानो हे भाशेन जायत्यो वस्तू आसात आसतल्यो हांव देवाचो अनुभव घेतां पूण तो शिपणावंक हांव चुकतां. आयज देव आमचे लागीं उलो मारता. खरो अनुभव घेवन देवाचो कोरी कुशालकाय घेवया. ही कुशालकाय जिवन ती आमी दुसऱ्यांक शिपणावया. आयज आमकां देख एलिझाबेथ आंकवार मारिया आनी बागेवन फ्रांसीस शावेर तांचेय देखीन हो जेजू जो आमकां कोरी कुशालकाय दिता तो ह्या आल्ताराचेर येतलो. तीच कुशालकाय अनुभवून जिवन शिपणावंक त्या जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया. उबे रावया. खरेंच जेजूची कुशालकाय बागेवन फ्रांसीस शावेर सेबीन मायन एलिझाबेथीन वांटली. हीच कुशालकाय आमी एकामेकाक वांटूंक थोडी मागणी बापाक घालून बापाची मजत आमकां मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेंतल्यान आनी जिवितांतल्यान पोरचेक भावार्थाचे नमुने जावंक देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाची आनी सैमाची सेवा करून कोरी कुशालकाय मेळटा हे जाणविकायेन जिवंक आनी वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे
आमी क्रिस्ती बावार्थ्यांनी भागिवंत एलिझाबेथी भाशेन उदारपणाचें सेवेचें आनी मोगाचें कालीज आपणावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कश्टवतल्या भावां भयणींक आमी सगलीं देवाच्या मोगाची आनी बरेपणाची हातयारां जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. होय बाप्पा, ही आमची थोडींच मागणी जायती आमच्या मनांत आसात. हांगासर जेन्ना आमी एकठांय जाल्या भाग्यन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक जेजूची कुशालकाय वांटूंक आमकां सगळ्यांक आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बरोबर आमची चिंतना म्हणटा तसली करून वरदाना. मोदो सोम्या आमची मोना म्हणटा तसली करून वरदाना. मोदो सोम्या आमची मोना. विकता तुका बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी पयस सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सडवणेचो साक्रामेंत करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा, सासणेच्या देवा, सर्व काडीन सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवारमायेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केला. तो आमचे मदें येवच्या वेळार प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां अंजू बडव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorvesporaci navieta takazoi. Sorvesporaci navieta takazoi. Utsorgi tuka soi soi. Utsorgi tuka soi soi. बापा,
खरोच पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो लोकांता आनी एकाची मेळटली येता, तितले पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्शिवणपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव आनी शाकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसूद मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती, तिजो पुती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुता आनी सोर गाडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. जेजूची कुशालकाय बागेन फ्रांसीस शावेरान सेबीन मायन एलिझाबेथीन वांटली. खरेंच आमी हीच कुशालकाय जेजूची नातालांची परब समारंभच्या आदीं एकामेकाक वांटूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान कुमन्याव घेवच्या आदीं आमकां मागुया आनी म्हणुया, आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत आमच्या जणेकल्याच्या घराब्यान सवस्काय आनी शांती दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कागलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली तूं वाटाय.
त्याग्रा स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हटलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक आमच्या जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया शांती देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ओ पळे जेजू आसा आपणाची कुशालकाय सगल्यांक ह्या जेजून वांटली आनी हीच कुशालकाय बागेन फ्रांसीस शावेरान सायबीन मायन आनी एलिझाबेथीन आपणायली आनी दुसऱ्यांकूय वांटून ती ग्रेस जाली हो जेजू ह्या वेळार आमकां सगल्यांक कुशालकाय दिवंक येता ताका आयकून घेतात ती आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बपतिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. तुझे नाव घेता तुका मानिता कालसंतां सोगी तुका वंदिता आमचे मोदेरा जेसू मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा तुजो सोकायकू तुजो मोगोरकू संतोषान सोगली तुका वाखाणा आमचे मोदेरा जेसू मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा
मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. सगलीं उबी रावया. प्रार्थुया. बोवडत्या देवा आमच्या मोगाड बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटांत आमी वांटो घेतल्या देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती रावोशें कोर आनी हे परी ओतम्याचें आनी कुडीचें तारण सुबामपणान आमकां मेळून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. मातशी बसुया. आज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री एंटनी वाज, देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री फ्रांसिस्को बारेटो, बलिदानांत वांटो घेतलेल्या सगल्या आमच्या याज्ञीक बाबांक, तशेंच वास्कोच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तेच बरोबर गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यान आनी सांजे 3 ते 6 पर्यान. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यान आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यान. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान जावन तुमी तें घेवं येता. ताचें मोल 20 रुपया. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो 4थो आयतार आनी तेच बरोबर आमच्या महाधर्म प्रांतान आमी कम्युन्यो आयतार मनयता. कम्युन्यो आयतार आमी मनयतना आमी आमच्या देशांत आसलेल्या दुबळ्या दिओसिजी आनी धार्मीक घरांनी वावुरतल्या पासत मागता आनी तशेंच फूल ना पाखडी दिवन आदार करता. ह्या निमतान आदार दिवंक तुमकां खालती विनंती. मोगाळ बाबा भयणानो, चोत्राय दवरची डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्या आनी सर्ववेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन जेजूची कुशालकाय वांटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान ह्या वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार
तुझे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पसत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा आमेन. So